आम्ही इल्ल्यासात साळगावात होळी हाडूंक वयतो आमी पुण्य दिसा. नमन सुरू झाले की गड्यांचेर आमच्या भार येता. देव भूता आणि मनीस महादेवाच्या गणांचो खेळ तो. तुम्ही येऊन 3 दीस पळया देव प्रगट जाता. कोणतरी राक्षण असतं म्हणतात की त्यांना करतं अशें म्हणटा लोक. डोंगरार चुट्टी दाखयता आवाज केलो काय दोन दोन करतात. सो एक चुडी दिसता, अकस्मात पेट्टा अकस्मात गायब जाता. जितले लोक हे करता आवाज करता तितले तो फ्लेमी एकाचे 2 करता प्रगट जाता. म्हणजे त्याकाय तो देवचाराक तो उत्साह येता. देव आणि मनशांचो एक तरेचो हो खेळ. हो ताळ्याचो खेळ. हो झुंड कसो तो वांगडात धांवता ते फाटल्यान. तो फुडें गेलो पण तेका दिसतलो असो ना. तुजी भावना आल्या तू काय दी सांग शकता. 10-15 मिटराचेर हजारो संख्येने लोक वयता आणि तो थंय प्रगट जाता. ती भूताय असता ती माहिती. ते चाळतो चड राती भाव ना. आणि आमच्या गावान जो देवाक येता तेणी आपली भावने नेवपाचो. मस्ती करची न्हू, सोरो हाडचो न्हू. देवा प्रती भावना दवरून हा येवचें. भावना देऊ न्हू. तेणीच येवपाचो नाल्यार बाकीच्यांनी येवपाचेच न्हू. कितल्यांक सुमार येवचें म्हणजे ते मागीर तुमी गेट बीन बंद करता न्हू. पण एकच सगळ्यांका हात जोडून विनंती करता की जे भाविक येता त्यांच्यानी आपली मर्यादा राखची. नमस्कार. आम्ही इल्ल्यासात साळगावात. साळातले गडे बरेच फामाद आणि ह्या गड्याविशीं जाणून घेवपा खातीर त्याच बरोबर लोकांनी कितें नेम पाळचे हाचे बद्दल जागृताय करपा खातीर आमी एक ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली आसा. आमच्या बरोबर देवळाचे अध्यक्ष मेघश्याम राऊत आसा आणि त्याच बरोबर हे गांवकर आसा. कशा तरेन हे गडे उत्सव हे दर वर्सा मनयतात. ह्या गड्याक एक धार्मीक मान्यताय आसा. त्याच बरोबर हे सगळे त्या माध्यमांतल्यान ती परंपरा जोपासलेली आसा त्या गांवकारांनी. आयज आमी गोंयांत पळयता कश्यो जमिनी किंवा हेर कारणां खातीर लोकांचो कसो संघर्श चालू आसा. मात्र ह्या साळगांवांत आयले उपरांत अशें जाणवता की हांगासली देवस्थान आसली जमीन किंवा तेंच्या गांवकाऱ्या पती जे कितें चलत आयिल्ले तेंचे रिती रिवाज आसा ते आजून जागे आसा आणि एक वेगळी अनुभुती ह्या गांवांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. हीच सगळी गड्याची जी प्रथा आसा तितून वेगवेगळ्यो काणयो आमकां दर वर्सा आयकुपाक मेळटा. हांवें कितलींशींच फाटलीं वर्सां जालीं हे गडे पळयल्ले आसा आणि एक वेगळी अनुभुती एक वेगळी शक्ती हांगासर पळोवपाक गेले जाल्यार देव भुता आणि मनीस अशा तरेचो हो खेळ हांगासर रंगता त्या दिसा आणि एक वेगळोच साक्षात्कार चमत्कार कसो ह्या गांवांत पळोवपाक मेळटा. हांगासर कितें नेम पाळचे, खंयची मस्ती करची न्हय आणि कशा तरेन सद्भावनेन आपल्या बरोबर दुसऱ्यांकूय हाचो प्रत्यय येवचो हाची जाणविकाय आणि हाची जागृताय करपा खातीर आमकां तांच्या कडल्यान योग्य मार्गदर्शन मेळटलें. ह्या कारणां खातीर ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा. जाणून घेवया ह्या साळांतल्या गडे उत्सवा बद्दल. भाऊ, आमी ह्या गडे उत्सवाची म्हायती जाणून घेवपाक आयिल्ले आसात. ह्या गडे उत्सवाची सुरवात जी जाता ती हांगासर ह्या होळयेच्या मांडा वयल्यान जाता. म्हणजे सध्या तुमच्या फाटल्यान तयारी चालू आसा होळी लावपाची. सो कशा पद्दतीन म्हणजे आमी आतां जेन्ना साळगांवांत गडे पळोवपाक येता तेजे उपरांत हांगा होळी लायिल्ली असता. मागीर कशा तरेन ही सुरवात जाता म्हणजे कितल्यांक सुमार हांगासर लोकांनी येवचे, मागीर ते कितें म्हणून पयलीं तुमी एक नमन जाता मागीर तेज्या फुडें तेंचेर भार येता. कशा पद्दतीन हे रीतसर चलता हाची सद्या आमकां थोडक्यात म्हायती दिवची. आमचे पयलीं होळी हाडूंक वयतो आमी पुण्य दिसा. ती होळी हाडल्या उपरांत 11 सुमार तासतो 12 सुमार ती घालतो. त्या बरोबर लोक जमतो तेन्ना ती तोणक्यो लावन उबी करतो आणि त्यानंतर घातल्या उपरांत ती पुजन आमी करतो भटाक घेवन. आमचो गांवकार कोणी बसता एकटो आणि त्यानंतर आमचे दुसरे दिसा सिद्धेश्वराच्या देवळा कडसून ते ह्या धुवट घेवन ह्या रोमाट घेवन ते येतात. तेन्ना 11-12 हिंसा जातात. तेन्ना तिसून मागीर गडे तो कितल्यांक सुरवात जाता गड्या? तिसून 8 ते उबे रावतात बरोबर रमटाक हेका. तेन्ना ते हिंसर येतात. थंय येयल्या उपरांत 12-1 जाता तेन्ना घराणी लोकांची आसतात.
भट घालता आम्ही गडे घालतो आम्ही घालतो अशा पद्धतीने तो वेगळ्या गाड्यांचो ह्या आसा. ओके. भार आणि येता. तुम्ही म्हणटात न्ही एक गांवान येवपा खातीर ते रस्तो तुमी बंद करता 10 सुमार कितें, सो 10च्या पयलीं भितून येवन मागीर कितल्यांक सुमार अशे गडे स्टार्ट जाता म्हणटा तुमी? 11. 11. साळांतल्या गड्या उत्सवाची सुरवात जी जाता ती हांगासरल्या होळयेच्या मांडा वयल्यान, म्हणजे तेंच्यो गांवकारांच्यो ज्यो कितें आंगवणी त्याच बरोबर गाराणें आणि मुखेल भाग हाचो आसा तो म्हटल्यार नमन. नमन, ढोल आणि गड्यांचो एक ताळमेळ रंगता तेन्नाच ह्या गड्या उत्सवाची सुरवात जाता. आमच्या बरोबर आसा उमेश राऊत, जे दर वर्सा हे नमन घालता आणि ह्या नमनाचेरूच ही गड्याची जी कितें ताळमेळ आसा ती रंगत वता आणि अशा तरेन हो तेंचो भार आणि गडो जो आसा तो ती प्रथा तेंची चलत आयिल्ली आसा. तांचे कडल्यान जाणून घेवया उमेश राऊत हांचे कडल्यान. तुमी दर वर्सा नमन घालता. हय नमन व्हरता. पयलीं आमचो बाबा म्हणा हां. बाबा फाटल्यान हांव चालू केलें. ओके. म्हणजे कितल्यांक सुमार हे तुमचें नमन घालप जाता? पयलीं होळी तुमी हांगासर लायता म्हटलें. ना होळी लायली न्हू पयलीं आमचे सांगणे सारको आसता. म्हणजे आमचे हे महादेवाचे गण हे गडे म्हणजे कितें गडे 64 म्हणजे जोगणीचो भार हो. पण 64 काय गडे पडना. 64 जोगणीचो भार हो महादेवाचे गण हे. हां. कळ्ळें तुका. ते कितें करता आमचे भट आसता. भट आमचे सांगणे करता. सांगणे जाले की आमी ते ढोलार सांगणे सोंपलें हय. काय ते गडे बसता सकयल आणि मग आमी ते ढोलार काठी हे आसता आमचे हरिजन म्हणजे गांवकार म्हणटा तांकां बरोबर. ते ढोलार येतात तेन्ना तेंच्यानी ढोलार काठी मारले की आमचे नमन सुरू जाता. हां. नमन सुरू जाले की गड्यांचेर आमच्या भार येता. बरोबर. भार ही लोक ते भोवताडे काडटात. 5 भोवडे काडले की ते आपले हेका लागतात म्हणजे आपले करी हाडपाक वचपाक वर डोंगराक. करयो म्हणजे ती आंगवट आसता तेंची. तुमचे करी आता कोणी कितें कोणची कितें जालें जाल्यार ह्या करये घालता कोणी बरोबर. म्हणजे कितें काम जालें आनी कितें जालें ते करये घालप तेंचे थंय चालू आसता ते. पण पयलींचे आहातच ते पयलीं स्टार्टींग पर्यंत आणि ते करये हाडप ते करये वचपाक ते वाटे करता आमकां ती सिग्नल दाखयता. सुरवातीक पयलीं आमकां ही दोंगराचेर दिसता ती येता ती. डोंगरार दिसता ती चुट्टी कसली पयलीं दिसता ते ती? दोगांय आमकां ते सिग्नल दिता ते. सिग्नल दाखयता. म्हणजे दोन आतां कोण आतां खुचे देंवचार दाखयता काय दाखयता ती आमकां काय हिस्ट्री खबर ना. पण दोन सायडीन दोन दाखयतात. दाखयता. पूण ती सरस सकयल येत रावता ते कितें? सकयल म्हणजे परत तो तांकां देंवयता. हां. आं ओके. ते करी जे हाडपाक गेल्ले आसता तांकां तांकां तो वाट दाखयत सकयल तांकां हाडटा. उजवट दाखयता. म्हणजे तो देंवयले काय ना देंवयता. की ते सकयल देवान त्या परत मांडार येतात. मांडार येयले न्हू की मग ते फुडले हें आसा म्हणजे दडोवपाचे हेजे बी ते मग हेका वयता ते कित्याक वयता मोडीक वयता. मोड जाली काय मग ते गड्या हाडपाक वयता ढोल घेवन वयता. हरिजन आसता न्हू ताका घेवन वयता ते. हे आतां आमकां खबर आहा जे वयल्यान ते दोंगरार चुट्टी दाखयता आनी तेच्या बरोबर गडे येता. पूण आमी एक एकदां अशें पळयता की कांय गडे अशे मुर्छीत जालेले आसा. तेका मागीर ते खांदार काडटा आनी स्ट्रेट हाडटा. मागीर हांगासर ते होळये कडेन घुंवलेले काय ते सारके सारके जाता. तेका झपाटो जाता. हां तो झपाटो. तेका झपाटो जाता. म्हणजे आमची उसळ दाट सकाळ शिर म्हणून आसा ते. हां. झपाटो. झपाटो जावप म्हणजे ती जी कितें तरी हें आसतात की तिच्या हेका बी लागलो हें जालो की बी ते झपाटो जावप. कितें आसा घरचे बी कितें आसलें आनी कितें आसलें जाल्यार ते तेका झपाटो जातात तेका. मग ती झपाटो जावन तेका तूं उखलून हाडप. नाल्यार एक सुद्दां गडो हाडटा. हो आतां संतोष परब म्हणून न्हू तो आपूण स्वता ओन हाडटा एकटो उखलून. म्हणजे झपाटो हो कसो जाता म्हणजे आमी म्हणजे हांगा येतकीर आमी खूबदां अशें आयकल्ल्यो गजाली सांगता तुका. कोण तरी राक्षीण आसता म्हणटा ती तांकां धरता अशें कितें ती आतां लोक ह्या सांगता हिस्ट्री पण ती प्रत्यक्ष म्हणजे कोणी आतां खरें काय म्हणून अजून खरी आसा गोष्ट ही पण एक प्रत्यक्ष कोणी ह्या करूंक ना तशी स्पश्टीकरण करूंक ना. ती खरी गोष्ट आसा ती अशी. पूण ते येता आसतना तिजे अशें ढेंगा पोंच्यान येवचें पडटा अशें कितें आसा? अशें म्हणटात लोक. पण आतां जाणटो बी गडो कोण आसता न्हू वयस्तीक ती तांकां बी आतां ह्या आमकां ही हिस्ट्रीच खबर ना न्हू. अशें म्हणटा लोक. अश्यो आयकल्ल्यो गजाल्यो आसा म्हणजे जे गडे जेन्ना थंय वयता तेन्ना येता आसतना तांकां ते राक्षीण गावता. ते राक्षीणाच्या ढेंगा पोंच्यान तांकां येवचें पडटा. ती जेका सांपडटा ती तिका आपटिता अशें म्हणटात. ना ही हिस्ट्रीच खबर ना कोणाक. ओके. म्हणजे आयकल्ल्यो गजाली हेजी न्हू तुका न्हू ह्या गड्याचो ह्या न्हू कोणाकच अनुभव नासतलो. बरोबर. कळ्ळें तुका. आतां सांगतले लोक खूब काय माहिती. म्हणजे हो झपाटो जेन्ना ते मुर्छीत जाता मागीर फुडें हांगा हाडले काय हय तांकां परत ताका हें करप सकयल दवरप आनी मागीर ताका 5 भोवडे करून फिरवप. मागीर तो सावध जावप. सावध जालो काय मागीर तेंच्या भितर गेलो तो पंचा गड्याच्या आमच्या. आनी तेय एक तुमचे शास्त्र तांकां घुंवड येता आसतना ते आंगठ्यार अशें दवरतात. ते पांयां तेंचे ह्या कडेन आंगठ्यार दवरून आंगठो म्हणजे काय हें आसता आंगठो ते ओडीत व्हरता तांकां. ते म्हणजे 5 भोवताडे काडप. परतून ते सारके परतून सारके जाता ते. बरोबर. मागीर हांगासर येवन ते मागीर 5 भोवताडे मारता. मागीर नेक्स्ट कितें आसता म्हणजे ते शेतान ना मागीर ते मोडीक वयता न्हू.
हा. मोठ जावली तांकां की गडो आपलो जड हा न्हू काय मग ते ढोलक्या घेऊन गेलो काय न्हू काय ते वाजत वयता बरोबर. मग तो त्यांच्या हातीन दिता तो गडो. फॉर एक्झाम्पल कितले गडे असता? आता गडे 30-35 30 असता 30 गडे असता. आता ते गडे ते लिपयता तो केन्ना लिपयता त्या 30 भितरलो? आता दिताना कळटा आमकां न्हू गडो लिपयलो ना ते म्हणून. हांगाच्यान वयता तेन्ना लिपयता? हय हय तेन्ना येयना तो मांडार. ओके तेन्ना तो लिपयता. मांडार येयना. ओके तेन्ना तेका हय, लिपयता. तेन्ना तो लिपयता तेका. हा तो आता गडयल्लो लिपयल्लो गडो आनी तो येयना मांडार. हा आता मागीर तेका लिपयलो. आता खुचोत म्हणून अमको म्हणून तुका कळचो ना. हा लिपयलो म्हणटकीर हाडलो उपरांत कळटा. हय कळ्ळें. लिपयलो म्हणटकीर कळटा की आता थंय ते दिवपाचे आसा. हा. ते मागीर सिग्नल. सिग्नल, मागीर ते ढोल जे असता ते तेंच्या वांगडा वयता. हय ते गडे व्हरता. ते एकटो ढोलाक. गडो तेका फुडें येता न्हू तेका हातीक धरून व्हरता तो. हा त्याच्या फाटल्यान मागीर लोक वयता. तो जे ढोल वाजयता पळय तेही भारार असता? ना 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 ते ना भार फक्त गड्यांचोच भार. गड्यांचो ते गडे असता तेंचेर भार असता. सो हा. तांकां पयलीच एनर्जी असता. तो मागीर जाणटो आसूं नेणटो आसूं कोणूय ती आसूं. एनर्जीन हा. ते धांवत असता. असता. पूण जे ढोल वाजोवपी असता तेंकाय ती एनर्जी खंयच्यान ना येता? ना तेंकां ती म्हणजे तो आतां गड्यान धरलो काय ना हा. की तो गडो तेका आपणाक जायो थंय व्हरता. गडो तेका घेवन येता. हा आपणाक जायो थंय व्हरता गडो. ते तेंचेर कांय नासता तेंचेर कितेंच नासता तशें. एक तेंची एक आमच्या जाणट्यांनी प्रथा केल्ली आहा की तेंच्यांनी तो गडो हाडप बी म्हणून. आणि 3 कडे दिसता ते दितात मागीर न्हू एका पयल्या दिसा 3 कडे अशें. आतां बघा त्या पयले बाबऱ्यार दिलो. हय पयलो दिलो. पयलो दिलो की मग दुसरो हेजेर घवनाण्यान दीत ते. ते मसुंडे ते कडेन मसुंडे भितर गेले ते सायडीक आणि मागीर माडांनी माडांनी तिसरो माडांनी. माडांनी लास्ट दी पयली. हा आतां तो पयलोच दिता. आतां जे लिपयतात आनी तो दिता पळय तेन्ना तो वेगवेगळो असता कोण तरी. हा. तो हांगा वेगवेगळो असता तो म्हणजे पयलीं कशें कोण ना, असता? ना. हा. आतां आमचें कशें आहा रयत पिलकेचं ह्या देवस्थान हम्म. कळ्ळें तुका. आनी गांव आनी रावत परब हे आमी गांव देवाचें म्हादन हय. कळ्ळें तुका. आतां ते आमच्या देवळान कितें रावत परबच दिवप. हम्म. थंय दुसरो तिसरो कोण दिना. हम्म. थंय जोडी कशी रावता परबूचीच दिवप. आतां थंय तुका म्हालकुमी कडेन थंय तुका मेस बी अशें तांकां. ना तो जो आतां येता पळय थंय पयलीं कोण येता मागीर हांगा दुसरो कोण आसा 3 देव वेगवेगळे असता. हय हय देव सेपरेट सेपरेट शिमदाडे आमचे ते. हा तो पयलीं हांगा शेता कडेन येता तो कोण? बाबरेश्वर. मागीर थोडे ते येता तो कोण? तो आमचो तुमच्या आमकां अमको तसो कळचो ना तो. कळना. अमको दिलो आनी थंय दाखयलो तशें आमी सांगूंक शकना. आतां ह्यो अमको दिवन तुका गडो दिलो तसो सांग. आतां ह्या स्थळाक गेलो आतां तुज्या कसो गांवांत गेलो पण तूं हो कसो तशें थंय गेलो पण तो पिटलो असो आमकां दिसता न्हू. आतां अमकोच पिटलो आमी सांगूंक शकना. हय हय बरोबर. तोच दितलो म्हणून गडो आनी तो दिवन गडो असो. आनी ते माडयेनी एकदां ते 2-3 वांगडाच येता दोग-तीग जाण ते म्हणजे तेंची कितें आसता एकामेकाक ते ह्या करतात न्हू. आमी कशें ह्या करतात ते एकामेकाक येतात न्हू ते. ते ठरलेले नासता. ठरलें ना कोणाक हे कोणाक हिस्ट्रीच खबर ना. ओके. कोण येवप आनी काय येवप तो. हा बरोबर. पूण अशें. हांवें आतां हांव कांय वर्स हांगासर येयल्लो गड्यान. सो हांवें पयलें पयली फावट आमी ते शेतान धांवता. शेतांतलो तो मागीर आमकां असो फाटी फाटी वयता कोण एक अदृश्य शक्ती आसता ती तेणी तुका चेंज दिसतलो दुसऱ्याक चेंज दिसता म्हणजे डिफरंट दिसाप ते. आणि तो एक वयता. हा. मागीर थंय आमी गेले सेकेंड ते मसुंडे कडच्यान वाट आहा थंय म्हणटा थंय खूब वगत दिसता. आणि लोक जशे बोबो बीन मारता पळय आड्डे बिड्डे तेका एक चियर अप केल्लें तेका उमेद येता. उमेद तो आनीक असो फुडें येता. तेका उमेद येता म्हणजे कितें जाता खबर आहा तो म्हणजे तोही लोकांक हे करून दाखयता cheer up आणि आपूण आवाज केलो काय दोन करतात. दोन करता म्हणजे एक तेजी ती पद्दत आसा. एकाची 2 चुटकी जाता मागीर परतून एक जाता. म्हणजे हे पळयतल्यार कळटा की हे जागृत हे खंय ना हे जागृत देवस्थान आहा. जो कोण पळयता न्हू तेकाच खबर आसता की हे सत्य का असत्य कळटा. कळ्ळें न्हू. सारकें आता कळटा. तूं जर पळोवंक ना जाल्यार तुका म्हणटलो काय अर्थ ना अशें म्हणटलो. जेन्ना पळयतलो न्हू तेन्नाच कळटा की बरोबर सारकें बरोबर अशें म्हणटा हे देवस्थान बाबा कशें आहा देवस्थान जागृत देवस्थान आहा. ह्या देवस्थानान आपूण फुडें सरप न्हू हे तुका ऑटोमॅटीक तुका हें जाता. म्हणजे आता साहजिक विचार करण्यासारखी गजाल आहा. म्हणजे आता जेन्ना चुट्टी पेट्टा नॉर्मल चुट्टी ती पेटोवपाकूच कितलो टायम लागता. तेका कितें पेट्रोल सुद्दां घाल पेटोवपाक टायम वयता. पूण आमी ह्यो ज्यो चुट्टी पळयता ही अकस्मात पेट्टा अकस्मात गायब जाता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे चुट्टी पेटयली काय तेजी ती हे किट्ट्यो पडत आसता त्या चुट्टेची न्हू. आतां एक गवताची कुडी सुद्दां आसा आनी गवताची कुडीर सुद्दां पेटयलो तेणी आनी चुट्टी पडली जाल्यार तिका कांयच जावपाचें ना. बरोबर. गवत तुका खबर आहा गवत बरोबर तिजेर सतरी पेटयली फास्ट पेटव आनी ती थंय किरट पडली आनी बाकी तू अशी फसकाची गाडी उडयची ते भस करून पेट्टले तू जर पेटयशी जाल्यार. पण तेणी म्हणजे ते पेटाचेच ना. तुका थंय गेल्या पण दुसरे तू लोक पळयशीत जाल्यार तुका कांयच दिसचें ना थंय.
बरोबर. अशें. आता तुम्ही म्हटलं कितली वर्सां जाली आता तुम्ही नमन घालताय? म्हाका आतां जाली 35 वर्सां. 35 वर्सां. हां. म्हणजे आता तुम्ही दर वर्सा नमन घालपी एक तुमचो मान आसा. ना आमचो मान कसो मान आमचो गाडी आसता ना तेजो मान हो. आणि अशें म्हटलें वता न्ही आता ते जेन्ना थंय वयतात मनीस आता लोकूय धांवता न्हू ते ढोला फाटल्यान लोकांनी धांवप आसता एक लोटूच बरोबर वयता. धांवता. सो अशें म्हणटा की थंय तेजी हे पडोंक जायना सावळी पडोंक जायना बीन म्हणून. ना फुडें आतां कशें पयलीं लोक वचनासले पयलींच्या वाटेन. आतां लोक कितें करता लोक मेळत गर्दी तशें. जाली हय. म्हणटकीर लोक फुडें फुडें वयता पण अशें आमी झाडाच्या सावळेक वचनासले हां हां. पयलीं लोक. सावळेक म्हणजे ते गडेसर वच सावळेक म्हणजे कितें आसता चाळो आहा ही चाळ्याची हे आमचो खेळ हो कळ्ळो तुका न्हू. हय. हो चाळ्याचो खेळ हो तुका कितें जालें न्हू जाल्यार ताका जबाबदार कोण ना. गांवकरी आनी देवस्थान ना जबाबदार ना ते आपले आपूण सांबाळून हें करूंक जाय. प्रत्येकान भाविकांनी आपल्या आपूण मर्यादे प्रमाणे रावंक जाय कित्याक हो चाळ्याचो खेळ आसा. जेव्हा कोण चाळ्याक मेळ्ळो जाल्यार तो परत सारको जावचो ना. आणि हे आता गडे पडटात पळय ते कोणाचेर पडटा गांवच्याच ना लोकांचेर? रयत पिलगेचेर. हां रयत पिलगी म्हणजे सगळे हां. म्हाले मेस बी सगळे रयत पिलगेचेच गडे ओके. आसतात. तेंचेर पडटा हे? तेंचेरय आसता गड. पूण हे पयलीं केन्ना ठरता बीन अशें? आं पयलींच ठरलें ना तेंचे गडे पयलींचे आसत न्हू. हं. जाणट्यांनी जे परंपरा ती प्रमाणेच करतात त्या प्रमाणे. आता तुका गडो जावं म्हणटा तसं पडांक शकना. खूब लोकांनी प्रयत्न केले केले. गडे पडपाचे आपले बी म्हणून हां. पण ते जावंक ना. हां. पूण हे संकेत केन्ना मेळटा तुमकां की बाबा हेका आतां देव आतां एक ठरयता पळय हेका आपल्याक आतां घेवपाचो हा गडो म्हणून. सो तेका त्या मनशाक केन्ना कळटा की आपल्याक ना ते आमच्या कडेन ना. गडो घेवपाचो बी ना देवीक जायो तो देवीक जायो महादेवाक जायो तोच घेतलो. तुका आतां हे समज तुज्या आतां घरवडीचे गडे आसा आतां तूं सांगता म्हाजेरच पडांक जाय तशें जावचें ना. ना ते कशें कळटा काय म्हणटा कशें तेजेर भार येता. हांगा येयलो काय? हय म्हणार इलो काय ना जे भार येता. हां. आनी तो गडो कसो तो गड्याची ह्या जाप जावंक जाय एकामेकाक तरच तेका भितर घेतले. तूं बट्ट ह केलें म्हणून गडो पडलो तो जावचें ना. तेंचे एकमेकां कडेन संवाद एकामेकाचें ह्या जावंक जाय. ओके. विचार म्हणजे तेंची कसो मागीर भाशा वेगळी आसता काय? ना तेंचो विचार योग जावंक जाय आनी तेंची जाप एक जावंक जाय तरच तेका भितर घेतले ते. म्हणजे ते वेगळ्या हेजेच्या वयल्यान कनेक्ट जाता. कनेक्ट जाता तेंकां. कनेक्ट जाता. आतां गडे समज पडटले जाल्यार एक पथ्य पाळचें पडटा म्हणजे आतां शिरगांवच्या जात्रेक बीन कशें सामकें शाकाहारी रावचें पथ्य म्हणजे पडटा. कितें? तशें पयलीं रावचें पडटा हांगा? तशें कांयच ना. आमच्या सुद्दां तूं गड्यांक न्हू आतां समज एक तेजी बायल सुद्दां मेली जाल्यार केस ते घातल्यार गडो पडचो रावना. तो पडपाचो गडो पडटा. पडटलोच. कळ्ळें न्हू फक्त पियांक जायना सोरो. बरें. हां ती आतां एक आमी हें करया म्हणजे आतां हांगासर जे लोक येतात खूब आतां लोक बेश्टेच आतां एक गर्दी करता मागीर तेंचे आपले होश आवाज खो पेटोवन ते मागीर कांयच्या काय करपाक लागता. तेंकां एक आव्हान करपा खातीर कितें म्हणून तुमी सांगपाक सोदतले? आमी तेंकां कितें आमच्या गांवांत सोरो हो अजिबात उपेग ना. आमच्या देवीकच पटना सोरो. जेणे करून लोकांक कळचें की हांगासर येता आसतना तुमी त्या भावनेन या सद्भावनेन या देवाक तो प्रत्यय घेवपाक या आणि त्याच बरोबर गर्दी करता आसतना हेंय भान दवरा की जर तुमी फाटल्या वर्सा पळयला कित्याक एक प्रकारचो धांवप आसता ते तितून कोण एथलीट आसूं स्पोर्ट्स आसूं आपूण फुडें पावतलो अशें नासता. ते एक वेगळ्या तरेचें ते धांवणें आसता. ते कितलो एथलीट सुद्दां आयलो तर थंय पावना एकदां कित्याक वेगळे फाटल्यांतल्यान तुमचें प्रेशर आसता फुडल्यांतल्यान असो एक झुंड कसो तो वांगडाच धांवता ते फाटल्यान तो जो फुडें पावता तेकाच तेजो प्रत्यय येता कशा तरेन सुट्टी बिट्टी दिसता ती. सो हेय गांवकऱ्या वतीन एक आव्हान आसा तुमकां की तुमी संयम पाळचो. जर ह्या वर्सा तुमी येयला जाल्यार फुडल्या वर्सा तेंकां दुसऱ्यांकूय कोणाक पळोवपा खातीर तेंकां प्राधान्य मेळचें आनी तेंकां अनुभव येवचो. आनी तुका न्हू तूं म्हणटा न्हू तो फुडें गेलो म्हणून तेका दिसतलो असो ना तो. तुजी भावना जाल्यार तुकाय दिसांक शकता तो. अशी फाटल्यान रोल म्हणून तुकाय दिसता न्हू तो. बरोबर. फुडेंच गेलो म्हणून तूं तशें हें नासता तें. आनी एक आमी म्हणटा ती भुतांय आसता ती मागीर ती भुतांचें कितें म्हणून? ते चाळो तो चाळो आहा म्हणून त्या चाळ्याक आमी तेन्ना म्हणटा आमी मसुंड्यातल्या बायांनो मसन दिवो लाया. मसंड्याच्या राखणी आसता ते मसंडे तेंकां सोडलेली आसता त्या हय दिसा त्या टायमाक तेंकां 3 दीस तेंकां हें आसता. सोडलेली आसता. 3 दीस तेंची हें आसता सुडको आसता. लास्ट आदी पयलीं कितें आसलें दहीपारचे बी लोक भड्डार बी जाय नासले. दहीपारचो बी कड येयलो काय ना की अशें काजीनी खंय आनी खंय जाय नासलें हेच्या पयलीं. आनी त्या दिसा मागीर तुमी रातचे भोंवप बीन ना? चड राती भोंवप ना. चड अशें भायल्या अशें भोंवप ना. तुमी कितें आतां आव्हान करपाक सोदता लोकांक म्हणजे आतां जे गडे उत्सवाक येतले तुमच्या परीन कितें तेंकां एक आव्हान म्हणजे सांगपाक एक मागीर? आमच्या भाविकांनी येवचे गडे पळोवपाक. पुणान कितें मस्ती करची न्हू सोरो हाडचो न्हू कितें एक आपली नायकिनी करीन अशें ते बी करचें न्हू. आपलें हें वेवस्थीत आपलें हें सांबाळपाचें आनी येवपाचें.
कडक देवस्थान आणि हे जागृत देवस्थान हा. देवा प्रती भावना दवरून हा येवचें. भावना देऊ नये त्यांनीच येवपाचं नाजाल्यार बाकीच्यांनी येवपाचेच न्हू सारकें. अशी माझी गोष्ट. आमच्या बरोबर आसा चंद्रकांत परब, तेही एक साळांतले गांवकरी आसात आणि देवळाचे सेक्रेटरी आसात. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया की साळांतले गडे हेर बाकीच्या गांवां परस कशे वेगळे आसा आणि हांगासर जर येतले जाल्यार तुमी कितें मनात दवरून किंवा कितें संयम बाळगचो हे एक आव्हान तुमी एक आमच्या दर्शकांक दिवचें कशें. हेचेर हांव उलयतां की खरें हांवें बाकीच्या गांवांचे गडे पळयले आनी आमच्या गांवांत जो देवाक येता तेणी आपली भावनेन येवपाचो. जेन्ना तो भावनेन येत खंय तरी देवाचें कंडिशन आसता आणि कितें आपले मनांतले विचार आसता त्या प्रमाणे देवाक येवप तेन्नाच तुमकां देव मेळटलो. देवाक मस्ती करपाक येवप न्हू, नकाल्ले करपाक येवप न्हू. भावने येयल्यार तुका सगळे तुका पळोवंक मेळटा, तुका ज्ञान मेळटा, सगळे तुका आयडिया मेळटा. पण त्या साळान गेल्यावर कितें देवस्थानाचें आहा आमचे जागृत देवस्थान हे सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डाक खबर आहा. बरोबर. हेच्यार एकदां अशें जालें तेच्यार कोण हे करपा येयल्लो संशोधन करपा येयल्लो तो मागीर पावोवंकच ना जालें तेन्ना हांव भुरगो आशिल्लो. हे आतां आमी म्हणटा महादेवाच्या गणांचो खेळ तो आनी तेचो ते पयलीं पुर्वजांनी कशें केल्ल्या तें आमकां असो खबर ना. म्हणजे आमकां पयलीं हेच्या बद्दल कांय कळच नासलें. आमी 25-30 वर्सां जालां मागीर आमकां जे देवस्थानाचें काम करूंक लागले आमी खंय मागीर आमकां थोडे कळोंक लागले इतलेंच. बरोबर. म्हणजे मस्ती बिस्ती करून आतां जे लोक येता बेश्टे बोवाळ बिवाळ घालतात तेन्ना तुमी आतां गांवचे लोक जे आसतात ते व्हॉलंटियर्स दवरतात म्हणजे तुमचेच असतात ते मागीर चड बोवाळ घालपाक लागले काय मागीर ते दाणे बिणे घेवन तेंच्या फाटल्यान लागतात. ह्या फावटी आमी स्ट्रिक्टली सांगलेलें आमच्या कमिटीन की कोण प्रत्येक मनशान आपली ड्युटी आपण करपाची आणि आमी सगळे पुलीस आमची पयर मिटींग जाल्ली आमचे अध्यक्ष आशिल्ले आणि त्याच्यावर आमी सगळे क्लियर केल्ले आहा की कशी ड्युटी कशें अरेंजमेंट करप कशें ते सजेस्टन करप हे सगळें आमी ठरयलेलें आहा. तर आता आमच्या बरोबर आसात देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष मेघश्याम राऊत. तांच्या कडल्यान जाणून घेवया कितें तेंच्यांनी देवस्थान समिती वतीन प्रबंध केलेले आसा. त्याच बरोबर हांगासर व्हडा संख्येन गर्दी वचून येता लोकांची भाविकांची तेंच्या खातीर कितें नेम तुमी लागू केला ह्या वर्सा तेय तुमच्या कडल्यान आमी जाणून घेवया. शाळांतले गडे म्हणटकीर एक भोव लोकांक हे आसता हांगासर येवचें आनी हे प्रत्यय घेवचो म्हणून. सो कितें आव्हान करपाक सोदता तुमी? म्हणजे सगळ्यांक तुमकां नमस्कार. आमचो जो हो गड्यांचो उत्सव आसा हेंचो कोण ठाव ठिकाणो लावं शकना. जे पुर्वजांनी घडयले जे आमच्या पुर्वजांनी तेन्ना घडयले तेचे खंय ठाव ठिकाणो ना बाबा केन्ना घडले कितें घडलें अशें करून आमच्या बायलो जाता की पोर्तुगेजांनी तेन्ना म्हटलां की ह्या देवस्थानाचो ठाव ठिकाणो ना कशें घडलें आनी कितें घडलें. आणि आमी सगळे जे रयत पिलगी आसा हांगातली खरेंच आमी भाग्यवान मानता आमकां की अशा स्थळान आमी जल्मले की आमची आज देवी आहा महादेव भूमिका देवी स्वयंभू देवी आहा स्वयंभी प्रगट जाल्या. आणि हे आयज आमी प्रत्येक जर जगान जर पळयले आमी छाती ठोक सांगू शकता की आयज आमी तुमकां देव आमी दाखयता तुमी येवन 3 दीस पळया देव प्रगट जाता. हे सगळ्यान मोठें आमचें भाग्य की जगान खंयच आयज तुमी खूब कडेन गडे जाता बिचोले जाता न्हावले जाता थंय एक चुडी दिसता पूण अशें ना की बाबा एक 10-15 मिटराचेर हजारो संख्येने लोक वयता आनी तो थंय प्रगट जाता आनी तेचे जे प्रगट जाल्लेचे दर्शन घेवप हेच सगळे मोठे सगळ्यांक एक मोठे एक विलक्षण आणि ही जी शक्ती आहा देवीची शक्ती आहा ही पळोवंक मेळटा. जी शक्ती आहे ती प्रगट जाता ही ह्या 3 दिसान प्रगट जाता आणि हे अख्खे जग पळयत आणि हे हांव छाती ठोक सांगता की जगान कोणूच सांगू शकना की देव तुम पळया देव दाखव. पण आमी हांगातले जे लोक रयत पिले सांगू शकता की 3 दीस ह्या तुम्ही स्वता जो देव प्रगट जाता देवचा प्रगट जाता ते तुम्ही पळया. म्हणजे देव आणि मनशांचो एक तरेचो हो खेळ आणि तितून अदृश्य अशी शक्ती जी प्रत्यक्ष लोकांक दिसता की जाणवता की बाबा हांगा कितें तरी एक शक्ती आसा ज्या तरेन तो चुट्टी पेटयता किंवा खेळ करता तेच्या वयल्यान. आणि हे कितें हे आमचे एक 4 शिमदाड्याचे सगळे देवचार आमच्या गांवांत जे सराउंडिंग जी आहा सगळ्या देवचारांची आमची स्थानां म्हणजे आमी शिमदाडे म्हणटा. म्हणजे अख्खो जो आमचो गांव हा जो सराउंडेड बाय जे देवचार आतां प्रत्येक कडेन जेन्ना घोडो दिता तर तो देवचार आपापलो तो घोडो व्हरता आनी जेन्ना तो रिटर्न करता म्हणजे त्या स्थानाचो तो मानकरी म्हणजे प्रत्येक देवचारांक तेंचो मान आसा. सो त्या माना प्रमाणे ते गडे जे लिपयतात त्या माना प्रमाणे जेन्ना ते घोडो रिटर्न करता तेन्ना ते प्रगट जाता आणि तो हे 3 दीस तेंचो तो खेळ आसता. म्हणजे तेंकाय उत्साह येता जेन्ना बाबा
जेन्ना पयलीं तिणें सांगलें की जेन्ना लोक वयता हजारो संख्येन तेन्ना तुमी म्हटलें की जितले लोक हे करता आवाज करता तितले तो फ्लेमी एकाचे 2 करता प्रगट जाता म्हणजे तेकाय तो देंवचाराक तो उत्साह येता कित्याक बाबा तेचो तो खेळ म्हणजे 3 दीस हेंचो तेंचो तो खेळ आहा भितून मनीस वांटेकार जाता, देव वांटेकार जाता, भुताय वांटेकार आसता. सगळे म्हणजे तो सगळ्यांचो हो मेळ पण एकच सगळ्यांका हात जोडून विनंती करता की जे भाविक येता त्यांच्यानी आपली मर्यादा राखची जी आयज थोडेशे कितें जाता लोक सोरो हाडटा हे करतात आणि थोडे लोक असे आता जाले शाणे की देवा फुडले आपण देव समजतात ते लोकांनी समजूचे न्हू जो देव कार्य आहा जे देवाक तुम्ही येता ते देवाक तुम्ही या बरे भावनेन या देवाचो लाभ घ्या देवाच्या दर्शनाचो लाभ घ्या हे हांव हात जोडून त्यांच्याकडे मागता की मर्यादा ओलांडू नका जी मर्यादा पहिली कशें आसतले आमी लोक हांगाच्यान भायर वचनासले देवळाच्या सरावंडिंगच रावताले पण आता कशें जाला लोकांक खबर आहा अमके कडेन तो गडो दिवपाचो ते पयलींच वचून रावता पण ही खंय तरी आमी जी मर्यादा आहा मर्यादेचो भंग करता मर्यादा ओलांडपाचे आमी जे ट्राय करता पण हे लोकांनी करचें न्हू तुम्ही सगळ्यांक दर्शन जातले जाका भावनेन जो येता ताका देवाचे दर्शन हे देवचाराचे जातले साधारण कितली लोक असता म्हणजे व्हडली गर्दी वचून येता हांगासर धांवपाक बीन अशें जागोय नासता कितले साधारण लोक येतात दर वर्सा ना आता जर तुम्ही तिन्ही रातीक लोक धरले जाल्यार लाखांनी जातले म्हणजे अशें तुम्ही एका राती कडेन लोक कितले एका रातीक तरी अंदाज एक 20-30 हजार तरी लोक जातले अशे म्हणजे सगळे अख्खो गांव भरता म्हणजे सगळे कडेन त्या प्रमाणे क्राउड असता आता वेगवेगळ्या गांवांतले लोक हांगा गोंय भरच्यान येतात त्याच बरोबर महाराष्ट्रांतले लोक हांगासर येता भोवसंख्येन हांगासर गर्दी उसळून वयता मागीर हांगासर तुमकां तशी पार्किंग बीन वेवस्था कशी आसा अंदू कितें केलां आमी ऑलरेडी एक 2-3 दीस पयलीं म्हणजे बिचोलचे आमचे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार PI एमर्जन्सी सर्वीस फायर ब्रिगेड यांची सगळ्यांची मिटींग जाली आमची म्हणजे आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ले आणि कित्याक की कोणाकच कसली गैरसोय जावची न्हू इवन एम्ब्युलन्स आमी दवरल्या फायर ब्रिगेड दवरल्या मामलेदार आसतले पुलीस फोर्स आसतली तशेंच तेंच्या बरोबर जे पार्किंग जी सुविधा आहा ती आमी ह्या टायमार की कोणाक रस्त्यार कोणी पार्किंग करची न्हू कित्याक इतले लोक जमता तेन्ना दोनूय सायडीन पयलीं कितें जातालें लोक पार्किंग करताले आनी तेने कारण लोकांक कंजेस्टेड जातले म्हणजे फ्री भोवंक मेळनासलें तर ते आमी एवॉयड करप जी रस्त्यार दुकानां सुद्दां आसा ती दुकानां आमी अंदू घालपाक दिवंक ना कितल्यांक सुमार येवचें म्हणजे ते मागीर तुमी गेट बीन बंद करता न्हू सो कितल्यांक सुमार येवचे लोकांनी आता कशें आमी आमचे कडेन 3 कडेन एंट्री आहा साळान म्हणजे कासारपालच्यान आमी लास्ट एक 11 मेरेन टायम दवरला आनी कासारपले वडावली जे शाळा आसली पयली जंक्शना थंय बॅरिकेड घालतले म्हणजे 11 मेरेन इन आउट त्या रस्त्यान तूं करूं शकता 11 उपरांत त्या रस्त्यान तूं इन आउट म्हणजे वचों शकना येवं शकना तशेंच जो दोडामार्ग जो रोड आहा तो रोड इन आनी आउट फूल नायट चालू उरतलो ते आमी आडोवचे ना मेन हांगा जो मेणकुरच्यान रोड येता तो मेणकुरच्यान एक 10 ते 10:30 मॅक्स टू मॅक्स 10:30 तो बंद करतले कित्याक आमचे जे गडे आसता ते ह्या सायडीन सो तांकां डिस्टर्ब जावचो न्हू हय सो तो रोड आमी एक बेगीन 10:30 पर्यंत बंद करतले आनी बाकीचे जेन्ना वचपाक जे परत आहा ते 5 ते 5:30 त्या टायमार परत आमी ओपन करतले आनी मेन जे जंक्शन आसा हांगातले टिटो म्हणटा पळय त्या जंक्शना वयल्यान देवळा कडेन भितर येवपाक 4 व्हिलर आमी एक संक बंद करतले कित्याक जेन्ना रोमाट चालू जाता रोमाट जेन्ना एंटर करता टिट्यार तेन्ना आनी गाडयो हांगाच्यानय वचपाक मेळना वयल्यानय येवपाक मेळना सो अरावंड 6:30 to 7 थंय आमी बॅन टोटली सकयल देवळा कडेन येवपाक गाडयो बंद करतले तर अशा तरेन जे नेम आसा देवस्थान वतीचे ते कित्याक धार्मीक कार्य आसा खंयचेच उल्लंघन जावचें न्हय ह्या खातीर तेंच्यांनी ते नेम दवरिल्ले आसा हाचें खंय तरी भान राखचें आनी अशा तरेन ह्या साळ गांवांत गडे उत्सव पळोवच्या पयलीं लोकांनी कशें येवचें हाच्याय बद्दल आमकां अध्यक्षान मार्गदर्शन केलेलें आसा तुमी ज्या पद्दतीन येता खंयचीच मस्तीपणां न करची आनी सद्भावनेन ह्या गड्यां कडेन पळोवचें जेणे करून तुमच्या बरोबर बाकीचे लोक आसता किंवा खंयचे पयसल्यान येल्ले आसा तेंची कितें तरी एक इच्छा आसता हे कशे गडे उत्सव जावचे तेय तांकां तशी प्रचिती येवची म्हणून तुमी खंयचें तरी भान दवरून मस्तीपणां बाजूक दवरून शांतपणे हे गडे पळोवंक शकतात खंयची मस्तीपणां न करता अशें तांच्यांनी आवाहन केलें आनी निश्चित हे गडे पळोवपाक तुमी येवचो हे अनुभूती जी आसा अणभव जे आसात जे धार्मीक जे दर वर्सा कशा तरेन उत्सव ते मनयतात तेची एक वेगळीच प्रचिती हांगासर येता ताका लागून ही म्हायती जी आमी गडे उत्सवाची साळा गांवांत जे
कशा पद्दतीन जाता ह्या देवस्थान कमिटी वतीन आणि ह्या गांवकारांच्या वतीन तुमच्या मेरेन पावपाचो एक यत्न केलो. ही माहिती तुमकां कशी दिसली हें निश्चित सांगा. कॅमेरामॅन हिरण्येश आराडकरा सयत हांव गौरीश पुरो बामणकर पळयत रावात गोमंतक TV.